फुडल्या एका वर्सा भितर मिराबाग सावड्डे हांगा बॅरेज बांदतले। ह्या बॅरेजींतले उदक म्हैसाळ धरणांत हाडटले, जाका लागून बोरी, पंचवाडी, शिरोडे वाठारांत उदकाची पुरवण बरी जातली। देखून 2024 डिसेंबरा उपरांत गोंयांत उदकाचो उणाव जाणवचो ना अशें विधान उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केलें। आमी दुसरो उपाय करून पळयता, तो म्हणल्यार ताका आनी एक वर्स 1.5 वर्स लागतले। आमी सालावलीचें उदक जें आसा तें हांगसर तुज्या धड्यार म्हणटा थंय मिराबाग एक्झॅक्ट वर्ड मिराबाग आनी एक्झॅक्ट लोकेशन मिराबागात आमी थंय बॅरेज बांदपाक पळयता। आनी त्या बॅरेजीचें उदक उरतलें पयलीं आमच्या उगे न्हंयचें आनी सालावली डॅमाचें, तें उदक आमी म्हैसाळ डॅमार हाडपाक पळयतात, जेणे करून 2024 नंतर म्हणजे 2025 नंतर आमकां उदकाची अडचण जावची ना। आनी ताजो फायदो सावथ गोवाकूय जातलो, नॉर्थ गोवाक जातलो, सावथ गोवा जातलो। म्हणजे म्हैसाळ डॅमात जितलें आमी उदक हाडटात त्यामुळे बोरये, शिरोडा, पंचवाडी ह्या भागात उदकाची सप्लाय जातली। ओपाचें उदक सरप्लस उरतलें, ओपाचें उदक तेवढ्यान धाडपाक पडचें ना। 2024 लोकांक पाणी टंचाई जावचें ना। 24 आमचे ह्या वर्सान 2024 डिसेंबर नंतर